नमस्कार, माझे नाव सूर्यकांत शंकर गावकर। हांव भुईपाल सत्तरी हांगाच्यान येयला। राजभवनाच्या वतीन ही जी काव्य आर्टचेर आमकां वर्कशॉप जो घेतला त्या वर्कशॉपाक आमकां मार्गदर्शन करपा खातीर सागर मुळे सरांचो आमकां मार्गदर्शन लाभल्या। आनी हांगा माती इंट्रोड्यूस जी करपाक आसली ती माती आसली ही आमच्या सत्तरीच्यान हाडलेली आहा कावी। ही कावी खातीर आमी वापरतले, तशीच ही सागर सरान आपल्या भागांतल्यान हाडल्या। तर ह्यो कावी आमी जी कावी म्हणजे माती, आणि ही माती आमी ह्या बोर्डांचेर लावन तेज्या उपरांत ती चित्रकला कोरली वयतली। ह्या तुम्ही म्हटलं कावी आर्ट करपा खातीर माती वापरता, त्याच्या तुम्ही अनेक परिचय आहात तुमचा, म्हटल्यार तुम्ही होळये खातीर कलर तयार करता मातयेपासून म्हणजे ऑर्गेनिक, त्याच्या बद्दल थोडं सांगू शकता तुम्ही? होळयेक शिगमो आणि रंगांचो उत्सव शिगमो म्हटल्यार, आणि शिगमो हो सगळ्याक होळयेक रंग लावन वेगळे वेगळे खेळपा खातीर सगळ्यांक आवडटा। पण हालीं पयल्या मार्केटान जे सगळे रंग येतात कॅमिकलचे रंग आहेत, आणि हे गेल्या 2012 पासून हांव इको फ्रेंडली होली कलर जे करता ते वेगवेगळ्या झाडांचे बियो मुळां हेंचो वापर करून हे कलर तयार करपाक। हे कलर आसा ते आमी डायरेक्ट अशें चुकोन जरी तोंडान गेले जाय जाल्यार तेजो सायड इफेक्ट जायना, कारण हो शिऱ्यान घालून पयलीं आमचे पुर्वज आसले ते शिऱ्यान घालून तेजो वापर करताले, म्हणजे रंगीत शिरो करपा खातीर किंवा रंगीत जर पदार्थ करताले जाल्यार हो अशा पद्दतीचो रंग वापरताले। हे अशा बियां पासून हे रंग मेळटा, आणि हेंकां आमी केशरी अशें म्हणटा। ही न्हंयच्या कुशीक जावपी झाडां, आणि ह्या झाडांचो वापर पयलीं पासून आमचे पुर्वज आसले ते मेकअप करपा खातीर, म्हणजे नाट्यकला क्षेत्रांत मेकअप करपा खातीर अशे वापर करताले। पण हे काही काळा उपरांत लोक पावलेले। जेन्ना हांव विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौज केरीची संस्था ह्या संस्थे वांगडा जेन्ना हांव जोडलो गेलो, आणि म्हाका राजेंद्र केरकर सरान सारकें मार्गदर्शन लागलें, जेंच्यांनी हे भाईन जर म्हाका मार्गदर्शन वेळोवेळार करून आसलेलें जाल्यार आयज हांव हे रंग बी हे इंट्रोड्यूस करूंक शकनासलो। पूण हे रंग भाईन म्हाका सांगलें की होळीचे रंग कॅमिकल जर गोंयांतल्यान भायर काडटलो जाल्यार तुज्या हातींतल्यान तुवें ते घेवपाक जाय। आणि 900 परवारांनी आमी दोगांनी मेळून हे हातीन घेतलें। आमकां सचिन मदगे सरान त्या वेळार मार्गदर्शन केल्लें, आणि 2012च्यान हे रंग करता हांव। 2 म्हाजे येलो आणि ऑरेंज रंग हांव रेडी जाल्लेले आसा, बाकीचे रंग आहा ते इन प्रोसेस आसा। एक 15 दीस म्हटल्यार सगळे रेडी जातले। तुमकां मागणी कशी कितें सध्या? हांव गेल्या 2 वर्सांच्यान 1,500 किलो कलर करता। गोंयांतले बरेचशे लोक जांकां ज्ञान आसा अशे लोक हो रंग घेता, आणि एकदां घेतलेलो लोक पुन्हा पुन्हा घेता, कारण तांकां तेंचो यूज आनी तेंचो सायड इफेक्ट ना हे तांकां कळलो आसा। तर घरात कडे भुईपाली घेता सत्तरी? हां, आमच्या घरा येता। काही लोक आसा ते मार्केटींग करपा खातीर म्हाका मदत करता, म्हणजे पणजेन जर करपाक जाय जाल्यार पणजेचो इको स्टोर एक आसा, तशेंच मडगांवांत आसा, आमच्या बिचोलेन पतंजलीचे शॉप, वाळपयन पतंजलीचे शॉप आसा। अशी पतंजलीची जायती शॉपां आसा, तेंचेर हांव हे कलर दिता व्हरोन मागीर ते मार्केटींग करता। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.